बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवसमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू. आज आमी भाग्यवंत हप्त्याच्या सोमाराची देवस्तुती संभ्रमता. आयची देवस्तुती आमकां सांगता हो भाग्यवंत हप्तो आमी आरंभ केला आसता जेजूच्या पांयांतळी आमी दिंबी मारन आमी आमच्या सर्व पातकां खातीर ताचे तावन बोगसाणें जोडून घेवचे. ह्या मुखांतर ताच्या कश्टांनी मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत भाग घेवंक आमकां साध्य जातलें. भाव भयणीनो, मिसाचें बलिदान भेटोवया सर्व आमच्या तेसावां खातीर आनी विशेश तरान ह्या विशम संदिग्ध परिगतेंत सगळ्या संवसारार कश्टोवच्या सर्व लोकां खातीर आमी हें मिसाचें बलिदान भेटोवया. तशेंच सबार हजार आनी हजार लोक मिसाचें बलिदान भेटोवंक अवकाश नासतना आसा, तांचे तर्फेनी हें मिसाचें बलिदान देवा बापाक आमी भेटोवया. ह्या बलिदानाक आमकांच आमी तयार करन आमच्या पातकांची दोख धरया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पथकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासत भाग्यवान सदां सांगपार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुर्त करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुर्त, सोम्या काकुर्त, क्रिस्ता काकुर्त, क्रिस्ता काकुर्त.
सर पदवीधरा देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही एकदम अस्कत आम्ही कितेंच करूंक आमचे स्तकीन सकनाव तुझ्या एकल्यास पुताच्या कष्टा मरणा वरवीं नव्या जिवानांनी घटायेन आमकां बर त्यास आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्त बरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इसाया प्रवदेच्या पुस्तकांतले वसाप. पळया हो म्हजो सेवक, हांव ताका सांबाळून धरतां. हो म्हजो विंचून काडलेलो, ताचे थंय म्हजो आत्मो संतोसता. ताचेर हांवें म्हजो आत्मो घाला. राष्ट्रांक तो नीत हाडटलो. तो बोब मारचो ना वा आपलो ताळो उबारचो ना. रस्त्यार तो आपलो ताळो आयकूंक दिवचो ना. चेंचलेलो चिवो तो मोडचो ना. मिणमिणटी वात तो पालवोचो ना. खरेंच तो नीत हाडटलो. पृथ्वीर नीत स्थापीत करीसर तो तकचो ना वा दमचो ना. द्वीप ताचे शिकवणेची वाट पळयत आसात. जाणें मळब रचलां आनी तें विस्तारलां. जाणें पृथ्वी आनी तांतूं उपजता तें सगळें आकारलां. जाणें पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला आनी तिचेर चलतल्यांक आत्मो दिला. तो सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, हांवें सर्वेस्परान तुका निती पासत आपयलां. हांवें तुजो हात धरला आनी तुका आकारला. हांवें तुका परजेचो करार आनी राष्ट्रांचो उजवाड केला. कुरड्यांचे दोळे उगडूंक, कैद्यांक बंदपणींतले सुटका दिवंक, अंधकारांत बसलेल्यांक काळके कणींतली भायर हाडूंक हांवें तुका नेमून धरला. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परच म्हज्या जिविताचो खांबो. हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जेन्ना नश्टे मनीस म्हजे विरोध उठोवन म्हजी मांसां खावंक सोदतात, तेन्ना म्हजेर आड रावलेलेच म्हजे दुस्मान आदळतात आनी पांय चुकोवन पडटात. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळी पौजूस म्हजे विरोध उबी रावूं, म्हजें काळीज दडदडचें ना. वय एक झुजूस म्हजेर उठों, म्हजो विश्वास हांव कणचो ना. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. ह्या जिवितांत सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलों. इतलें हांव बरवसून आसां. वय सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगोन राव. श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. उद्गार. Krista, my
मान तुका आमच्या राया, तू एकलोस आमा पातक्यांची दया करताय. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेश्वर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. पास्क परबेक 6 दीस आसतना जेजू बेतानियाक आयलो. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्लो तो लाजर थंयच जियेतालो. थंय तांणी जेजूक एक जेवण केलें. मार्ता वाडून आसली. लाजर जेजू सांगाता पंक्तीर बसलेल्या पैकी एकलो. तवळ मरयेन अर्दें लिटर बर अदीक मोलाचें आपुट्टू जटमांसी सुगंध तेल हाडन जेजूच्या पांयांचेर वतलें आनी आपल्या केंसांनी ते पुसलें. घर सगळें त्या तेलाच्या परमळान भरून गेलें. तवळ जेजूच्या शिसां मदलो एकलो इस्कारियोत जुदास, उपरांत ताका विक्रीत करचेर आसलो तो, म्हणालो, हें परमळीक तेल 300 देनारांक विकून मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक कित्याक दिवंक नजो आसलो. तो सोर देखून ताणें अशें म्हळें शिवाय ताका दुर्बळ्यांचो हुस्को आसलेलो म्हणून न्हय. आपणा स्वाधीन आसलेल्या दुडवाचे चिरयेंत घाल्लें सोर्न काडची संवय ताका आसली. जेजू म्हणालो, तिका तिचे इतल्याक सोडा. म्हज्या निकेपाच्या दिसाक म्हणून तें ती दवरन घेवन दी. दुर्बळी तुमचे सवे सदांच आसतली, पूण हांव तुमचे सवे सदांच आसचो ना. जेजू थंय आसा म्हणून जायत्या जुदेवांक कळीत जालें. देखून ते ताचेर मात्र न्हय, ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत केल्ल्या लाजराचेय दिश्ट घालचे खातीर थंयच रावले. प्रधान याजकांनी लाजराकी जिवेशी मारचो निर्धार केलो, कित्याक ताका लागून जुदेवां मदले जायते जण तांकां सांडून जेजूक सतमानताले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्तय भोवमोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, भगवंत हप्त्याच्या ह्या निमाण्या दिसांनी जेजूच्या कश्टा मरणा आनी जिवनपणाक आमी लागीं सरतना देवस्तुती आमकां भोव मोलादीक संदेश दिता. विशेष करून आयच्या वांजेलांत 2 संदेश आमचे खातीर राखून आसात. पयलो संदेश, जेजू मार्ता, मरी आनी लाजराच्या घरा जेवणार आसतना मरी सुगंध तेल घेवन जेजूच्या पांयांक वतून जेजूचे पाय त्या तेलान मागता. पवित्र पुस्तकाच्या बरयणारा प्रमाणे मरी एक फातकी स्त्री जावन आसली. जशें पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आसा, तिचे तावन जेजून 7 देवसार धांवडायिल्ले. ती बोवड फातकी जावन आसली, पूण जेजू हुजीर दिमी घालन जेजूच्या पांयांक सुगंध द्रव्य तेल वतून जेजूक ती मागता आनी तेच परी आपल्या पातकांचें बोगसाणें मागून घेता. भाऊ भयणीनो, ह्या भगवंत हप्त्यांत आमच्या मुखार आसा हें एक चॅलेंज या पंथावान. जरी तरी जेजूचें पास्क आमकां खरेपणी आचरण करूंक खुशी आसा, तर आमी पेल्याच्या पांया मळांत दिंबी मारया. जशें जेजून निमाण्या जेवणा वेळार आपल्या शिसांच्या मुखार दिंबी मारली, तांचे पांय धुले, तेच परी आमच्या भाऊ भयणींच्या हुजीर आमी दिंबी मारया
आमी केल्ल्या चुकींक, आमी केल्ल्या वायटाक आमी बक्षणे मागया आनी ह्या मुखांतर बरेपणान हें आस्क आचरण करूंक आमी आयती जावया. दुसरो संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां मेळचो हो जावन आसा. जेजू म्हणटा, दुबळीं तुमचे सांगाता सदांच आसतली. बहु चारित्रीक विशय हो जावन आसा. हो आमचो संवसार कितलो उदरगत जाल्यारी, कितलो अभिवृद्धी जाल्यारी आमचे मदें दुबळीं दुर्बळीं सदांच आसात. आमी कितलीं दुर्बळीं आसल्यारी आमच्याकी सडीत दुर्बळीं आमच्या भोंवतणी आसात. आमच्या तांकी पुरतें केदाळय आमी तांकां करियेत. फकत वस्तू मात्र न्ही, एक बरें उतार, या एक कितेंय आमी करचें बरेंपण, या दिवची एक कुमक. आनी विशेश तरान आतां ह्या पिडेच्या वेळार ह्या संदिग्ध परिगतेंत जायतो लोक कश्टोन आसा, खाण जेवण नासतना निर्गतीक जावन आनी आपलो गांव सोडून वाटेर आसा. दुर्बळीं सदांच तुमचे सांगाता आसात. जेजून म्हणलें, ह्या दुर्बळ्यांतय, ह्या गरजेवंतांतय आमची दिश्ट लावया आनी आमच्या तांकी पुरते सर्व तांचे खातीर आमी करया. तर भाव भयणीनो, ह्या कृपे खातीर ह्या बलिदाना वेळार आमी देवा लागीं मागया. भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या सरस्वर मानून घे. देवा आमच्या बापा, आमी भेटयता त्या देण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमची कोटेपणान पयस करच्याक जेजूच्या कश्ट मरणाचो यज्ञ तुवें आमच्या हातांनी दयाळेन घालाय. तो मानून घेवन ससनाचें जिवीत आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या समियावर वे. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेश्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तई आमी तुका आदीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसारांत जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुझ्या महिमेची वाखणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावर त्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Garbara so
स्पोराचे नावे येता ताकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र तुमचं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावन ती आमकां आमच्या सुमियान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सुसंगोयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचे मोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां बसत ते वारवतलें. हे म्हज्या आवडा आसा करा. Bawarta so good purgatoria. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी जी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेश्वराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, जेराल्डा इजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूट कर. तांकां आनी ज्येश्ठ गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवंत जुजे तिसोपती, भगवंत धर्मदूत आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर तसनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगतात जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. भाव भयणीनो, आमच्या सर्गींच्या बापा लागीं मोगान आनी विश्वासान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची बदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार.
सर्वेश्वरा सर्व वाईटांतले आमकां निवार, दया करून या जिवितांत स्वस्थ कायम काली. सर्गींचे बागनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशनांत एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रसवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. तुमयाचे शांती समाधान सदांकाल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेळी संसाराची भाकर दिले आमची कागद कर. देवाचे शेळी संसाराची भाकर दिले आमची कागद कर. देवाची शेळी संसाराची भाकर दिली आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर्व सुभागी. समिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर वस्तुप्रा चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन हांव तुका वेंगोन धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे थावन केदींकच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. दयाळ बापा, सदां तुज्या भुरग्यांच्या संगत राव. ह्या मिसार आमची काळजां आमी तुका ओपून दिली आनी तुज्या पवित्र जेवणान आमचे आत्मे तुवें पसले. तर आतां मोगाळ जागृतायेन आमकां सगळ्यांक राख आनी तुज्या मोगान सदां काळ सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सौभे आसूं. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार.